सगळ्यांक स्वागत करता हांव. गुरुवंदना करून स्टार्ट करता. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने. नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथा दामदाय नगरग्रामतारिणे. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. म्हाका हे अवकाश दिल्लेले निमित्त प्रभुपादाले प्रति जीवनाचे प्रति घडीक प्रभुपादान कशी काडले मेळ्ळेक म्हाका ताजे निमित्त मिगेले कृष्ण भक्ती इम्प्रूव करूं एक अवकाश दिलेल्याक भागवत पुराण कोंकणी सकट सदस्य आमगेले अनंत ಧನ್ಯವಾದಗಳು आणि नमस्कार. तुमगेले बिझी स्केड्यूल ಅಂತೂ प्रभुपादिलामृत ऐकोची इंट्रस्टान प्रभुपादल भक्तीन आईले तुमगे सकट वैष्णव कमी गेले नमन आणि धन्यवाद. हरे कृष्ण. आजी हांव हे फिफ्थ बुक ದಂತೂ पंचा ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂತೂ ಕನ್ನಡ ಅಂತೂ ನೀಚರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರ म्हणून असं. ॲक्च्युली फिफ्थ बुक 1971 दकून 1975 भितर जाल्लेले इन्सिडेंट्स ಅಂತೂ दिलेलं 71 दकून 75. सो आजी आम्ही पुण्या कसले इन्सिडेंट्स आजी सेशनातू प्रभुपाद वृंदावन ಅಂತೂ ऑक्टोबर 16 आणि नोव्हेंबर 14 1972 कार्तिक मासाचे व्रत वृंदावन कोरिया म्हणून प्रभुपाद वृंदावन वता. सो केन्ना ते 1972 ऑक्टोबर 16 दकून नोव्हेंबर 14 तनक एक महिनो प्रभुपाद थंय कार्तिक मासाचे व्रत करूक थंय वता. आणि थंय प्रभुपाद कसं करता म्हळ्यार रूप गोस्वामीले समाधी लागी भक्ती रसामृत सिंधू प्रचार सकाळी संजळा ताजे प्रवचन आपल्या शिष्यांक दिता. नेक्स्ट आजी पळया मिस्टर नायर हांगा नीचरೊಂದಿಗೆ व्यवहार म्हणून दिला. नीच तो नायर नीच असेल नायर आले उद्धट मस्त चढ जाता उपद्रव मस्त चढ जाता. तमाल कृष्ण करंदर मागीर भवानंद श्यामसुंदर थंय पावताची हे नायराले केज ह्या करूक डील करूक परसकड थंय तांणी 4 जण पावताचे. नेक्स्ट पळया गुरुदास आणि यमुना तांणी वृंदावनांतू देवस्थान निर्माण करचे खातीर प्रभुपादाक हेल्प करूक वृंदावन वचून राबताची. गुरुदास आणि यमुना तांगेले एक कॉन्ट्रिब्युशन आमगेले आजी कृष्ण बलराम मंदिर आमी पळयताची ताजी कॉन्ट्रिब्युशन मागशी कितले जन आसा म्हळ्यार ताजी मागशी गुरुदास आणि यमुना माताजी तांणी थंय वचून प्रभुपादाक हेल्प करूक राबताची. मागीर नेक्स्ट प्रभुपाद 11th 1972 हैदराबादाक वता. हैदराबाद ಅಂತೂ कशी देव प्रभुपादाक हेल्प करता म्हळ्यार हैदराबादांत प्रभुपाद नायराक मेळटा. आणि आमी त्या आजी पळय
सो प्रभुपाद हांव सांगले म्हणजे वृंदावन वता कार्तिक मासाचे व्रत भारी इम्पॉर्टंट. सो इवन कार्तिक मासांत पूर जन इवन भारतांत कितली जन वृंदावनात कार्तिक मास वताची सांगताची कार्तिक मास एटलिस्ट एक रात्री पुणे ते न्हिदून वृंदावनात भेट दिवन एक रात्री पुणे न्हिदून आयल्यार मस्त पुण्य मेळटा म्हणून जन कार्तिक मासा वृंदावन मस्त फुल्ल तशी तशी प्रभुपाद ऑक्टोबर 17 म्हळ्यार 16 दक्कून सूर जाता कार्तिक मासा व्रत 17 थंय पावता नोव्हेंबर 14 तनक थंय राखता. तुमकां गोत आलमोस्ट कितले जनान प्रभुपाद थंय राधा दामोदर देवस्थान प्रभुपादान राबिले रूम्स आनी पळयला की किरण पडियार प्रभून पळयला. हा पळयला न्हू. सो ते सन सन रूम जाल्यार प्रभुपाद ते आमगेले शाश्वत निवास म्हूण म्हणटा प्रभुपाद. म्हळ्यार प्रभुपाद इवन अमेरिका वच्चे फुडें थंय राबून भागवत ट्रान्सलेशन करचे थंय नुकून दिल्ली वच्चे दिल्ली प्रिंटिंगा वच्चे सगळं प्रभुपादान मस्त कश्ट भोगला प्रभुपाद. तशी प्रभुपाद थंय कार्तिक मासा व्रत करूंक वृंदावना पावता. थंय प्रभुपाद रूप गोस्वामी समाधी लागीं प्रती दिवस रूप गोस्वामी विरचित भक्ती रसामृत सिंधू ते प्रभुपादन इंग्लिशान ट्रान्सलेट करून आसता दी नेक्टर ऑफ डिवोशन म्हणून. भक्ती रसामृत सिंधू प्रभुपाद इंग्लिशान ट्रान्सलेशन केलें दी नेक्टर ऑफ डिवोशन बुका वयरी प्रभुपाद उलयता. तशें प्रभुपाद अमेरिका तेगे फॉरेन शिश्यांक हांगा येवच्याक आमंत्रण दिताची. केलो जन पुरा वर्ल्ड वायड देखून केलो जन प्रभुपादा लागी हे हाका येताचे. प्रभुपादाक अनेक कसल अशें म्हळ्यार वृंदावनाच्यो आदी कृष्ण बलराम मंदिर तुमी भव्य कृष्ण बलराम मंदिर पळयताची न्हू. तेन्ना कशें आशिल्लें ते कृष्ण बलराम मंदिरा खातीर ते वृंदावन डेवलप करता म्हणल्यार एक प्रभुपादाली एक मन आशिल्लें. एक्चुअली मुंबयत मस्त प्रॉब्लेम जाता आसा जाल्यार प्रभुपाद ह्या वृंदावन मंदिराक इम्पॉर्टन्स दिता फस्ट. वृंदावन इम्पॉर्टन्स दिवन प्रभुपाद हांगा फस्ट पावता. आनी हांव सांगलां म्हणजे मुंबय पळोवच्या खातीर कोण कोणा पळयता प्रभुपाद थंय तमाल कृष्ण करंदर भवानंद आनी श्यामसुंदराक थंय भेटयता. तशी प्रभुपाद तांकां रणरंगांत म्हळ्यार बोंबयचें एक युद्ध ते भुमी ते एक लँड पोसेशन घेवचे ताजे ओनरशीप ह्या डीड जावचे त्या लिगली हें सगळें जावचें म्हळ्यार एक युद्ध म्हणून सांगताचे. त्या रणरंगाक युद्ध करूंक सेनाधिपतीशी प्रभुपाद तांकां 4 जनांक थंय पेटयता. आनी प्रभुपाद ते राधा दामोदर देवस्थानांत ते 2 रुमांत राखता. प्रभुपादाल्या शिश्यांक ते यमुना नदी लागींची एक भरतपूर महाराजाले एक फुडले एक पॅलेस आशिल्ले अरमने थंय तांकां रावच्याक वेवस्था प्रभुपाद करता. तुमकां गोत आशिल्लें म्हणजे इवन भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर तांगेल शिश्या घेवन येतना तांणी हांगा वृंदावनांत कोण स्टॉंच ब्राह्मिन्स आसा पळय तांणी एक्सेप्ट करनाचे. तांणी वैष्णव म्हणून एक्सेप्ट करना. सेम प्रॉब्लेम प्रभुपाद हांगा फेस करता. म्हळ्यार फॉरेन शिश्य म्हळ्यार तांणी नीच कुला जाल्यार तांकां वैष्णव म्हणूंक म्हणची कशी तांकां ब्राह्मण म्हणूंक जायना म्हळ्यार ओपोजिशन ते वृंदावना आशिल्ले तांणी स्टॉंच ब्राह्मन्स तांणी प्रभुपादाक केलो प्रॉब्लेम्स करताचे. प्रभुपाद सांगता तागेल्या शिश्याक तुमी तरी कृष्ण बलरामाक एक भव्य मंदिर तरी निर्माण केली तरी जाल्यार हे वृंदावना निवासी तांगेले हृदय परिवर्तन जाता. हो
तुम्ही भव्य मंदिर निर्माण करका प्रभुपाद सांगता त्यांनी तुमक त्यांनी ऍक्सेप्ट करताची वृंदावन निवासी हांग पळयाची एक पॉइंट प्रभुपाद कशी अरे वृंदावन निवासी तांक प्रभुपाद फॉल्ट फाइंड करना ना तांणी तसलींची म्हणून प्रभुपाद सोवना अयो तांकां गोतना कोण वैष्णव कोण ब्राह्मण म्हणत कोतना म्हणून सांगना प्रभुपाद सांगता तुम्ही कसं करका कृष्ण बलराम मंदिर तुम्ही केली तरी जाल्यार खंडित तुमका तांणी वृंदावन निवासी तुमकां गौरव दिताची तुमकां रेस्पेक्ट दिताची म्हणून सांगता आमगेल कामान आमकां रेस्पेक्ट मेळका शिवाय आमी सांगता न्हय आमी गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट तसल प्रभुपादाल एक पॉलिसी हांतो आमकां कळटा प्रभुपाद सांगता तुम्ही लायक मंदिर निर्माण करायचे त्यात तुमकां तांणी शिष्य म्हणून अंगीकार करताचे म्हणून सांगता तांगेले फॉरेनर शिष्य एक नमने ओर्ट आसताची ओर्ट म्हळ्यार एक तांची कल्चरांत ओड जालेलींची एक तांगेले एक सोमितन आसना एक ओर्ट घेवन उरलोचे आनी लेझीनेस सकट आसता जाल्यार प्रभुपाद ते पुरे सैसून घेता आनी तो प्रभुपादाल कितली सहनशक्ती पळय आमी जाल्यार एक तर जाल्यार आमी सैसून घेनाची प्रभुपादाला देखून आमी सैसूचे शिकू का म्हळ्यार हांतो आमकां कळटा सो प्रभुपाद ते फॉरेन शिष्याल तांगे लोप दोश ते निर्लक्ष करता म्हणून हांतो दिला आमी केन्नाय आमी दुसऱ्याले दोशाची आमी इम्पॉर्टन्स दिताची हांगा प्रभुपाद तशें न्ही शिष्याले लोप दोश निर्लक्ष करून तांकां बदलचे कृष्ण भक्त म्हणून गुर्तु सुका म्हणून प्रभुपाद प्रयत्न करता कसं लाका म्हळ्यार तांणी तांगेल पापपूरित जीवन सोडून तांणी भगवंताल नाम क्रमबद्ध जावन करता आसाची सो त्या खातीर तांकां आमी रेस्पेक्ट दिवका तांकां कृष्ण भक्त म्हणून आमी रेकग्निशन दिवका तांगे लोप दोश पळोवचे न्ही लोप दोश ना ते कोण आसा सगळ्यां तूं कसली एक डिफेक्ट फॉल्ट्स आसचीची न्ही सो प्रभुपादाल हांतू ग्रेटनेस आमकां हांतू आमी शिकूका म्हळ्यार हे हांतू इन्सिडंट्सान कळटा तशें प्रभुपाद सकाळ सांजवेळा प्रवचन दिता रूप गोस्वामीले समाधी लेगीत थंय 2 फीट येतर 2 इंच फीट न्ही सॉरी 2 इंच येतर तितलेची एक आसन आसता काय ते प्रभुपाद थंय बसून सकाळ सांजवेळा तांगेल्या शिष्यांक प्रवचन दिता केलो जन शिष्य लेखताचे ओ प्रभुपाद वृंदावन आस न्हू वृंदावन आसल्यार प्रभुपाद रासलीले ಬಗ್ಗೆ सांगता म्हणून जाल्यार प्रभुपाद भक्ती रसामृत सिंधू आमी कशी आमगेल्या भक्तींत आमी दृढ आसका ह्या विशयी प्रभुपाद भक्ती योगाच्यो कशी आमी कृष्णाल प्रेम कशी आमी घेवका ताजे विशयी प्रभुपाद एक्सप्लेन करता एक्चुअली प्रभुपाद तांगेल्या शिष्यांक सांगता आशिल्लें जाल्यार इनडायरेक्टली इंडियन ब्राह्मण्साक आमी सांगता कसं म्हळ्यार तुमी ह्या फॉरेन आमगेल्या वैष्णवांक तुमी अंगीकार करता कसं लाका म्हळ्यार आमी जन्मार आयिल्ले कसलेची आमगेले जाती जो अंतस्तू ते पुरो भौतीक मेटेरियल ते सो प्रभुपाद कितलीकी एग्जाम्पल दिवन शास्त्रा एग्जाम्पल दिवन सांगता जन्मा आयिल्ले जाती अंतस्तू हे पुरा मटेरियलिस्ट आमी कसं म्हळ्यार कृष्ण प्रज्ञे थ्रू आमी आमगेले भक्ती सेवा सेवे मुखांतर आमी कृष्ण प्रचार केले निमित्त कृष्ण प्रज्ञा आंदोलन प्रचार केले निमित्त आमी रेकग्निशन वैष्णव जाताची म्हणून प्रभुपाद थंय सगळ्यांक एक मेसेज दिता इवन शिष्यांक सांगताची दुसऱ्यांक मेसेज दिता प्रभुपाद आमी कृष्ण प्रज्ञा प्रचार करता कृष्ण प्रज्ञा आंदोलन म्हण कसं न्ही आमी
भक्ती सेवा करता करता कृष्ण प्रज्ञ प्रचार केल्यार मात आम्ही वैष्णव म्हणून घेताचे म्हणून इवन ते आशिल्ले ब्राह्मण सारखं प्रभुपाद इनडायरेक्टली प्रभुपाद सांगता. प्रभुपाद ह्या प्रवचन दिता उपन्यास दिता राधा दामोदर देवस्थानांतू तशें तेन्ना तांकां एक शिश्याक प्रभुपादा लागीं क्लोज अटॅचमेंट जाता, क्लोज एसोसिएशन मेळटा प्रभुपादाल. निजान प्रभुपादाल एसोसिएशन मेळचें भारी कश्ट. केलो शिश्यांक प्रभुपादाल पळयलेले ना म्हणून सांगताचे तशी हांगा प्रभुपादाक तांगेल क्लोज एसोसिएशन मेळटा. तशें मित शिष्य प्रभुपादा शिश्यांक एक भारी एक आनंद के रोमांचन जाता के प्रभुपादाले लागीं बैसून आयकुचें पुरा. तशी प्रभुपाद तेचे राधा दामोदर देवस्थान ते दोन्ही रूम आसता ते मिगे शाश्वत निवास म्हणून प्रभुपाद सांगता. प्रभुपाद सकाळी उठा न्हू शिश्याल वटू भागवत ट्रान्सलेशन डिक्टेट करचे करता. मागीर सकाळी 4 गंटे आसता ते मंगळा आरती आसता, मंगळा आरती अटेंड करून देवा दर्शन करून मागीर प्रभुपाद जप करचे की प्रभुपाद डिवोटीसाले प्रश्नाक उत्तर करचे की इवन पर्सनल प्रॉब्लेम्स असले समीत प्रभुपाद तांकां आन्सर्स दिता आशिल्लो. तशी प्रभुपाद थंय कार्तीक मास काडता आशिल्लो. प्रभुपाद कार्तीक मास व्रत कशी करता म्हणल्यार हातूं प्रभुपाद आमकां दाखयला. प्रभुपाद वृंदावना वचचें म्हळ्यार खाली एक टूर्स न्हय, थंय वचून आमी भक्ती करका, भक्ती सेवा करका, आमी भक्ती तूं एडवान्स जेवका म्हळ्यार प्रभुपाद हातूं कार्तीक मासा कशें आसता म्हळ्यार आमकां हे हातूं इन्सिडंट्सान आमकां दाखयता आसत. मागीर हांव सांगलां म्हणके प्रभुपाद मुंबयतूं रमाकृष्ण गोस्वामी श्यामसुंदर करंदर तांणी मुंबय पावताची थंय गिरिराज इनचार्ज आशिल्लो. गिरिराज सांगता हांगा भारी परिस्थिती पुरस मस्त वायट जाल्या म्हणून प्रभुपाद सांगता. आनी जुहू लँडा खातीर हांणी एक हातूं न्यूज पेपरांत एक प्रकटन दिल्लेलें. तेज निमित्त नायराक कोप येयला, ताका समाधान जाला. ताणें कसकसान पुरो सगळें प्रॉमीस केलें पुरो सगळें ताणें कटकून सोडला. आनी 6 म्हयने भितरी पोसेशन लँड पोसेशन तांकां हे मेळ्ळी, लेटर मेळ्ळी. ती निमित्त पुरा मिगेल कसकसान करार म्हळ्यार कसकसल मिगेल हांव सांगिल्लें प्रॉमीस पुरो हांव कॅन्सल केला. आनी हांणी दिलें 2 लाख रुपया समेताची ते मिगेले दुड्ड तुमी कुडले हे लँड खाली करका म्हणून नीच नायर ಒತ್ತಾಯ करता. आनी कसं करता त्या लँडाक उद्दा सप्लाय आशिल्लो ना तेवय उद्दा सप्लाय कट करता पळय. उद्दा सप्लाय कट करता. मागीर केलो दिवस नंतर एक गुंडा येता काय ते गुंडा येवन तागेले व्हडले कसले एक व्हडली पेस्काती व्हडी पेस्काती घेवन कोण भक्ती येता आसता तांकां सकट भिवयत के गुंडा येवन भिवयत के. आनी एकलो कसो करता के नायराले एक फ्रेंड जेवका म्हणून फॉल्स एलिगेशन घालून हे हरे कृष्णा डिवोटीस सकट नाकना तेले काम करताची फॉल्स एलिगेशन तांगेल वेरी सकट घालून ते पुरा पॅम्पलेट प्रिंट करून ते पुरा विले पार्ले आनी रैल निल्दाणांतू पुरो सकड वंटीत के हे हांगेल एगेन्स्ट कसकसन हानी अशी करताची नाकनातील करताची हरे कृष्णा डिवोटीस म्हणून तसले अपप्रचार समीत करता. तसल नमुने नीचू नायर जाता. केलो डिवोटीस त्या लँड सोडून गेलीच के जाल्यार एक 30 जन मात ते लँड सोडून वचनाची. आतां नेक्स्ट कसं करचें एक नव वकिलाक फायंड आवट करता हागेले अगेन्स्ट फायट करचो का क्रिमिनल केस घालका हे पुरा आनी प्लान करताचे. तशी वो भयंकर नायर मस्त हटमारी आनी नीच जावन आशिल्लो. सो ताका बुद्धी शिकोवचे खातीर तसले एक लॉयराक फायंड आवट करता म्हणून
लेखताची हानी कोर्टांत वचून केस फायल करपाची विंगड पायना म्हणून आनी लेखताची तशी तांणी आनी लेखताची ह्या जुहू लँडाचे विशय हांकां डील करचे बारी कश्ट दिसता कसं करचें म्हणून कळना आनी त्या लँडांत राबचेचे भारी कश्ट जाता पळय उदका सप्लाय बंद करतके आनी थंय राधाकृष्ण राधाकृष्ण थंय खंयचे देवालय म्हळ्यार रास बिहार दिसता राधा रास बिहारी विग्रह दवरून आसता थंय दवरून आसल्यार थंय पुरा ते माड पोंवता आसता खंय आनी ते सकयल गेले सिमेंटान नेल पुरा क्रॅक्स आयला खंय मागीर थंय पुरो विंदूर खंय मूसू जर्लो मागीर स्ट्रीट डॉग्स मागीर जळार हे पुरो भोर नाशिल्ले तसल परिस्थितीन तांणी कशी राबचें तसल परिस्थिती समेत तांणी थंय राबलेची 30 जन डिवोटीस केलो पण ते पॉयझनस स्नेक्स समेत दिसता आशिल्ले खंय आनी थंय मस्त ह्युमिडिटी मुंबयत त्या ह्युमिडिटी क्लायमेटा निमित्त हांकां फॉरेन डिवोटीसांक तांकां पुरो कायनज जाता खंय मलेरिया मागीर कशें की लिव्हराचे कशें की कायनज अशी जावन तांणी पुरो सफर जाता आशिल्लें पळय कितले कश्ट आजी कृष्ण बलराम मंदिर आमी पळयताची त्या लँडांत कितले कश्ट काडला तांणी म्हळें आजी आमकां कळटा जळारो मूसू स्ट्रीट डॉग्स विशेषर्प जर्लो कसले उपद्रव आजी आमके घरकडे एक जळार तरी चाबली तरी जालो यो आमचें जायना आमकां म्हण म्हणटात आनी तसल फॉरेन शिश्टांनी कसल कॉम्फर्ट्सार आशिल्ले त्या शाको मुंबयच्या शाक्यांत तसल हांत वेदरांत ते राबपा पडटा हें आजी ते जुहूचे देवस्थान कृष्ण बलराम न्ही राधा रास बिहारी देवस्थान म्हापशी कितले नमने एक जनाले कश्ट आजी आमकां दिसता मागीर हो नायर कसो करता आनी पुरो डिवोर्सीस न्हू एक लॉयराक दिताची जाल्यार हांनी डिवोटीस केस घालच्याक म्हाका येता कसो म्हळ्यार हो नायर सांगते हांव अपराधी तुमीची म्हणून तुमी तेन्ना कमिशनराला वचून त्या दान दिलेलें ताजें हें लेटर हाडका आशिल्लें तुमी हाणी आनी तुमी कानूना प्रकार वचचे न्हीचे आतां म्हाका तुमगेले निमित्त म्हाका नश्ट जाला आतां हांव तुमगेले वयल्यान हांव केस घालका म्हणून हिंसात्मक म्हळ्यार हिंसा दिवची म्हणटा तसल नमनेक तो पावता नायर हांकां दिसता हें आमी हें लँड सोडची लायक म्हणून दिसता हे डिवोटीसाक कसला म्हळ्यार तशी प्रभुपादाक लेटर बरोवया हें आमच्यान जायना म्हणून लेटर बरोवया आनी श्यामसुंदराक वृंदावन प्रभुपाद तेन्ना खंय आसा वृंदावनाक लेटर बरोवन श्यामसुंदराला दिवन पेटयताचे हांगा प्रभुपाद राधा दामोदर देवस्थानांत आसा प्रभुपाद लेटर वाजिता प्रभुपाद ते बगलेन दवरता प्रभुपादाला कितले मेच्युरिटी आनी मायंड स्टडी आतां हांगा कळटा आमकां विचलीत जायना प्रभुपाद एक समस्या आयली जाता म्हळ्यार त्या लेटर वाजिता आनी ते दवरता वचून येता प्रकार प्रभुपाद जमखान्यार बसता राधा माधव म्हणटा जय राधा माधव म्हणटा आनी प्रद्युम्नाक सांगता नेक्टर ऑफ डिवोशन वाजी म्हणून सांगता आनी वृंदावना राबचे निमित्त कसो आमकां लाभ मेळटा म्हणून प्रभुपाद सांगता आनी हांगा केन्नाय व्यापार आनी अपराध करचे खातीर हे धामा येवचे नज सपोज वृंदावन निवासी हांगा अपराध केल्यार समीत हांणी हांगा वृंदावनांत राबिल्ले निमित्त तांकां विशेष लाभ मेळटा रात्री जाता प्रभुपाद ते लेटरा ಬಗ್ಗೆ कसलेय उलयना प्रभुपाद कसले उलयना ते वाजी ताणें नुतची बगलेन दवरता
रात्री जाता प्रभुपाद सकाळ सांजवेळ प्रवचन दिता प्रभुपादान तागेले डिवोटीसाक इंग्लिशान हें प्रवचन दिता आनी पुरे जनाक सकड तांणी पुरो ऑब्जर्व करता हो प्रभुपाद इंग्लिशान प्रवचन दिता म्हणून तशी प्रभुपाद एक दीस प्रश्नोत्तर टायमा वेळार एक देवस्थानाचे मालीक जाले आशिल्ले गौरचंद गोस्वामी तांगेलो तूं उलयता चमकून येता आसता प्रभुपाद प्रभुपाद म्हळ्यार प्रभुपाद ॲज युजल आसता प्रभुपादाला कसली मेंटल स्टॅबिलिटी ॲज युजल आसता प्रभुपाद त्या विशयान चिंते करना मागीर सक्कड तागेले एका प्रकार तागेले सक्कड काम जातरी तेदना एकांत मेळटा तेदना प्रभुपाद मुंबयच्या विशयान आलोचना करता आलोचना करता आतां कसं म्हणता म्हण प्रभुपाद एक वकीला म्हणके प्रभुपाद उलयत एक वकिला म्हणके उलयत प्रभुपाद कसं म्हळ्यार त्या कमिशनरान दान दिवचे आमकां म्हळ्यार दान दिलें न्हू लँड त्या दान मेळ्ळें लँड दिवका जाल्यार ते कमिशनरान देखून लेटर घेवका आशिल्लें ते मेळना ते निमित्त आमी आपास दुड्डू हाणें नायरान आमकां दिवका आशिल्लें ताणें दिनात निमित्त आमी आतां लँड सोडूं जायना म्हूण प्रभुपाद लॉयरा म्हणके उलयत आनी हानी शिष्य एक सांगता की कसं म्हळ्यार मिस्टर नायर प्रकार तांगेले फस्ट कॉन्ट्रॅक्टर म्हळ्यार कितले दुड्डू म्हणटा 6 म्हयने भितर तांणी लेटर घेवका आशिल्लें तें लेटर हांकां मेळ्ळें म्हणटना विकतला न्ही आमी घेतला आनी आमी तें लेटर घेवका आशिल्लें तशें निमित्त आनी हांणी दुड्डू दिलेले चेक दिलेले पुरो प्रूफ आसा तशें निमित्त तें आमगेलें हें पुरो आमी ताणें सांगिल्लें सकड केलां तशें निमित्त आमी आपास ताका लँड दिवचें जायना म्हणून प्रभुपाद लायरा म्हणके सकड लॉ पॉयंट घालून प्रभुपाद उलयता लेटर बरयता हे नायराले कुटील नीती तांकां देखून कशें ताका बुद्धी शिकोवका म्हणून प्रभुपाद तुमी कसं लाका तुमी भिवका तुमी निराश जावचे नज आमी स्ट्रॉंग आसाची आमगेल्यान आमी स्ट्रॉंग आसाची म्हणून प्रभुपाद सांगता तो नायर कसले उपद्रव हिंसे दिवच्याक मागशेना तुमी पुलीस रक्षण घेवका पुलिसाला वचून तुमी रक्षण घेवका पुलिसाला प्रोटेक्शन घेवका म्हणून प्रभुपाद तांकां सांगता प्रभुपाद सांगता कसं म्हळ्यार तुमी हागेल्या जज्जाला वचका आमी कशी आमी दुड्ड दिले आतां तो आमकां धांवडाच खातीर आमकां कसले उपद्रव दिता आसा म्हणून प्रभुपाद पुरो लॉयरा म्हणके सकड उलयत सांगता प्रभुपाद तुमकां मंकुबुरी म्हळ्यार तुमकां ताणें मॅस्मरायज कसं केला तुमी भित्ता आसाची तुमी भिवचे नज आमी आमगेले करेक्ट आसा आमी स्ट्रॉंग आसा म्हणून प्रभुपाद सांगता प्रभुपाद इतलें सांगून येता प्रकार तागेलें काम करता कसलेय तांचो डिफरन्स येना हें वृंदावना लँड दान मेळ्ळेलें वृंदावना लँड समीत वृंदावना लँड ते रमण रेती केन्नाय मेरवणीक वचिके नित्य कीर्तन करचिके ते पर करेक्ट प्रभुपाद करता ते वृंदावना लँडांत विशेष कसले जावन आसना की खाली गुड्सलू आनी फेन्सिंग आनी केलो कन्स्ट्रक्शन मेटिरियल्स तितले आशिल्ले विशेष कसलेची काम जायनाशिल्लें त्या इन्चार्ज दिलेलो एकलो सुबला म्हळ्यार ताका इन्चार्ज दिलेलो प्रभुपादान प्रभुपाद समजलो तो सुबल मस्त श्लोक कसं न्ही तो सांगता प्रभुपाद म्हाका मस्त कश्ट जाता आसा म्हाका वाचच्याक समय ना म्हाका जप करूं समीत जायना म्हाका कृष्णाला विशय आलोचना कशी टायम ना हे सकड कोण कॉन्ट्रॅक्ट घेतिल्ले जन कुली जन खंय मोस करतात की खंय कन्स्ट्रक्शन मेटिरियलाक खंय कशी चॅक दिवका हाजे विशय हांव आलोचना करता आसा मिगेल मायंडान तो कृष्णा ಬಗ್ಗೆ आलोचना करूंक जायना म्हणून सांगता तेन्ना प्रभुपाद सांगता काय वाट न्ही इवन
अर्जुन कुरुक्षेत्र युद्धांतू युद्ध करताना तू तो कृष्णा ध्यान असेल म्हणलेकलव ना ना केदना कृष्णाला आज्ञे प्रकार तो युद्ध करताना तो कृष्णाल कधी तो द्वेष मारता शिवाय तो कृष्णा कृष्णा म्हणून आलोचना करना आशिलो म्हणून प्रभुपाद सांगता तू चक्का विषय आलोचना करचे कुली जनाल विषय आलोचना करचे ते करेक्ट असं तू काय ना हे जी कृष्णाल सेवे म्हणून सांगता हां तू कितले सांगता पळक प्रभुपाद कृष्णाल सेवेन तू आम्ही केदनाय करता रपका आणि त्या केल्यारी आम्ही कृष्ण प्रज्ञेत असला म्हण केची सेव करचे कृष्ण प्रज्ञेत असला म्हण केची म्हणून प्रभुपाद तू बुक वाजन जाल्यार वाडणी म्हणून पुरा प्रभुपाद सांगता तेन्ना प्रभुपाद सांगता सबलाक एक काणी सांगता प्रभुपाद कसं म्हणल्यार एकलो काय कोण म्हळ्यार एकलो डॉक्टर ताका भारी एक बेजार आसता के अयो मिगेल वखद कोणेय घेवचें नाची मिगेल कोणेय वखद घेवचें येयनाची म्हणून बेजार आसता के एक दिवस तागेले आंगडेत एक बीचम म्हळ्यार एक असं की वखद आसता म्हणून कोण येत के गिराक येतना तो त्या वैद्याक भारी खुश जाता के खुश जावन मरता के तो म्हळ्यार तागेला कोणेय वखद घेवचें येनाचें वखद घेवचें येनाचें म्हणून भारी बेजार आशिल्लो एकलोपणी आयलो न्हू म्हणून खुश जावन मरता के तशीच आमी लायफ पुर्ती आमकां कोणाक कृष्ण भक्ती दिवच्या जाय न्ही कृष्ण ह्या आमी त्या करनी ह्या करनी एटलिस्ट एक मनशा आपुनी आमी कृष्ण भक्ती केल्यार आमगेले लायफ सक्सेस म्हणून सांगता तूं कसलीय करना जाल्यार वाडणे एक मनशा आपुनी कृष्ण प्रज्ञे कृष्ण भक्ती केल्यार पुरो आमगे लायफ सक्सेस म्हणून प्रभुपाद हांगा सांगता प्रभुपाद भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर आपणाले गुरुले बोधने आनी तांगेले एग्जाम्पल दिवन करेक्ट प्रभुपाद फॉलो करता आशिल्लो आनी भक्ती सिद्धांत सरस्वती महाराजान सांगिल्लें कसं म्हळ्यार एकांत स्थळार बैसून जप करचे आनी प्रचार करनाशे रावचे ते एक वंचने म्हळ्यार एक मोस करचे म्हणून तें करेक्ट न्ही हांव जप मात करता हांव प्रचार करेना म्हळ्यार ना प्रचार करपाची म्हणून प्रभुपाद हांगा सांगता भक्ती सेवा म्हळ्यार कसं न्ही कृष्णाल खातीर केन्नाय आमी काम करता आसका आनी आमगेले इंद्रिय कंट्रोल करचे सुलभ मार्ग म्हळ्यार आमी ते पूर आमगेले इंद्रिय सकट कृष्ण भक्ती हितू आमी घालका इंद्रियाक तेन्ना आमगेले तें एक उच्चतम योग भक्ती योग म्हणून सुबलाक प्रभुपाद सांगता प्रभुपाद सांगची मात न्ही प्रभुपाद तशी करता आशिल्लो प्रभुपाद सांगता वृंदावनांत कितले सकट काम करताची तांणी सकट जन वृंदावन निवासी सकाळ लोकून रात तनक काम करताची न्हिदताची जाल्यार तांणी कृष्णाल खातीर काम करताची ते कृष्ण चटुवटिके जाता म्हूण प्रभुपाद सांगता मागीर प्रभुपाद हांव सांगलां म्हणजे प्रभुपाद कोणी हेल्प ना तो मात आशिल्लो सबल मात आशिल्लो आनी कोणी ना तेन्ना गुरुदास आनी यमुना तांणी बायल म्हणून तांणी प्रभुपादाक हेल्प करूंक वृंदावना येवन राबताची प्रभुपादाक भारी खूश जाता प्रभुपादाक तुमी मिगे म्हाका एक देवस्थान तुमी करूं जाल्यार हांव तुमकां हांव मस्त चिरऋणी म्हळ्यार हांव तुमकां ग्रेटफूल आसता म्हणून प्रभुपाद सांगता आमी प्रभुपाद सांगता हांव मंदीर कसला म्हळ्यार हांव कृष्णाक हांवें एक प्रॉमीस केला हांवें ताका मंदीर करता म्हणून त्या खातीर हांवें करता आमी करता म्हणून सांगता तुमकां हें करूंक तुमकां असले ट्रेनिंग ना अशा पुरो ना तुमकां तांतू रुची ना अशा पुरो म्हाका गोत्त आसा जाल्यार तुमी प्यूर डिवोशनान हें काम करता म्हणून ते लेखले जाल्यार कृष्णूची तुमकां शक्ती आनी युक्ती दिता म्हणून यमुना आनी
गुरुदासाक प्रभुपाद सांगता तुम गोतना हे कशी करका म्हळ्यार गोतना अशें पुरो जाल्यार तुम करका म्हण एक मेन डिझायर तरी असली तरी जाल्यार खंडीत कृष्णू तुमकां तशी कर म्हणून तुमकां एक हें दिता म्हणून प्रभुपाद सांगता. तशी प्रभुपाद लास्ट कार्तिका एंड जावन येताना प्रभुपाद केन्नाय डेली रमण रेती तनक संकीर्तन करचें वृंदावन जनाक भारी खुशी जाता नित्य कीर्तन हें पुरा प्रभुपादाल मस्त इन्फ्लुएन्स जाता वृंदावन वासी पुरा. तशी प्रभुपाद नायराक ह्या लँडा विशीं 1 वर्स जावन आसता आतां प्रभुपाद दिसता कसंजो मस्त टायम वेस्ट जालें 1 वर्स वेस्ट जालें पळया आतां देव म्हाका खंडीत हेल्प करतलो म्हूण प्रभुपाद लेखता. तशीची प्रभुपाद हैदराबादाक पावता. हैदराबादा नोव्हेंबर 11, 1972 प्रभुपाद हैदराबादाक थंय पंडाल प्रोग्राम करूंक हैदराबादा पावता. मस्त जन येताच प्रभुपादान कारा चढतना कारा देंवतना जन प्रभुपादाल पांयाक नमस्कार घालका पांय आपूण नमस्कार घालका मस्त जन पुरा हें करता अशें की तेन्ना 72 हैदराबादांतू पावस येना अशी बरगाल येईल के प्रभुपादाल संकीर्तन केलेले पट्टाक त्या नमूने जोर पावस येते. प्रभुपाद सांगते सकड न्यूज पेपरां पुरो येता के प्रभुपादान कीर्तन केले निमित्त थंय पावस आयलो म्हणून येता के. अनेक देव कशी प्रभुपाद हेल्प करता म्हळ्यार मिस्टर नायर हैदराबाद येता. श्याम सुंदर केन्नाय नायराल्याची लायक रिलेशन दवरून घेवन आशिल्लो. कसं लाका म्हळ्यार श्याम सुंदर आलेले धुव सरस्वती नायराक भारी प्रीत आशिल्ले तशें निमित्त श्याम सुंदरालें लायक रिलेशन आशिल्लें. तशी श्याम सुंदर प्रभुपादा मेळचे खातीर तो नायराक ऑफीस येता. सो श्याम सुंदर पळोवच्याक येता आनी तो नायर कितलो बुद्दन म्हळ्यार तागेल वटी एक गुरू घेवन येता के कसले स्पिरिच्युअल प्रश्न तरी प्रभुपादान म्हणल्यार ताका एक आन्सर दिवचें एक जन जावकना म्हणून एक गुरू समीत नायर घेवन येता के. प्रभुपाद ते पणिलाल प्रती म्हळ्यार तांगेल घर कडेन राबून आसता थंय श्यामचंद्र ते गुरूक आनी नायरा घेवन येता. तेन्ना नायर म्हणटा हो तुका मस्त टायर्ड जाला दिसता आज नाका आज तूं हें घे म्हूण सांगता. वय मस्त म्हाका आयास जाला म्हणून प्रभुपाद सांगता. तशीची नायर न्ही तागेल गुरू वचून लागीं रुमा वचून न्हिदतात के. तेन्ना थोडे निमिश नंतर तमाकृष्ण गोस्वामी सांगता की तुमकां कोणी टायर्ड जाला म्हणून निमगेल्या रे ताक टायर्ड जाला म्हणून लाका आतां हांव वचून दुसऱ्याला निमगिता तुका टायर्ड जाला वे म्हणून हांव निमगेल्या रे निजांचो म्हाका टायर्ड जाला त्या खातीर हांव दुसऱ्या निमगुचें. बस तशें सांगता प्रभुपाद तांकां टायर्ड जाला त्या खातीर तांणी निमगिता सच्चे सो तांणी वचून न्हिदोवचें म्हणून सांगता प्रभुपाद. तेन्ना थोडे वेळान प्रभुपाद तमाकृष्ण सांगता तूं हगूर वचून त्या गुरूक जाग जायनाशी मिस्टर नायराक घेवन यो म्हणून सांगता. मिस्टर नायराक घेवन यो म्हणून सांगता. तशी तमाकृष्ण शब्द करनाशी वता आनी तो नायर आनी गुरू न्हिदोन आसता के ताका हात आपूण जागेत के तमाकृष्ण तुका प्रभुपाद तुगेलो उलोवका म्हणून सांगता असो म्हणून सांगता. तेन्ना तो मस्त ओबिडियन्सान ओबिडियंट येता के नायर प्रभुपादा मेळूंक. तशी 2 घंटे उलयता के तो 2 घंटे उलयतना तो न्यू कसं की डीड्स आसा ताका सकड ओपता पुरा लॉ ಬಗ್ಗೆ सकड चर्च करता. एक हाकत आनी डिसिशनाक येताची ಕೆಲವು हाका पुरा सिग्नेचर घालता. तागेलो तो गुरू घट्टी न्हिदे हे सकड प्रभुपाद 2 घंटे भितर प्रभुपाद सकड करता. थोडे वेळान सांगता
तमा कृष्ण यो म्हाका कितली ह्या भंय आशिल्लें, हांव कितली म्हाका हें केन्नाय आलोचन करता करता म्हगेलें जग समीत म्हाका करेक्ट जाता नाशिल्लें, हें कशें करचें म्हणून तें वय वय सहज हें आमकां केन्ना एंग्जायटी आमकां आसतना आमगेलें जग समजायना म्हणून सांगता प्रभुपाद. जाल्यार आमी कश्ट आयला रे तांकां धांवन वचचें जायना न्हय, आमी कश्ट वेलकम करका, वेलकम केल्यार तांतू आमी डेवलप जावच्याका ना आम भक्तींत एडवान्स जावच्याका आमकां कश्ट हेल्प जाता म्हणून प्रभुपाद तमा कृष्णाक सांगता. तशी नायर मुंबय रिटर्न जाता मागीर हांकां पोसेशन लँड पोसेशन लेटर आनी दिवच्याक 3 वार घेता, 3 वार भितर दिता म्हूण सांगता. तशी प्रभुपाद मुंबय पावता. टायम कितले गेले? हरे कृष्ण. 8:17 माताजी. तेन्ना प्रभुपाद मुंबय पावता. मुंबय पावन तागेले न्यू एग्रीमेंटय नायर आले हे इस्कॉनाक मोस करचे आसता. प्रभुपाद थोडे दिवस राखून अहमदाबाद वता. अहमदाबाद वचून कसं जालें आमकां तूं हें दिना जाल्यार आमगेले 2 लाख रुपये दी म्हणून सांगता. तेव्हाय तो दिवच्याक तयार ना नायर. तशी प्रभुपाद एक शिष्य जावन आशिल्ली विशाखा देवी, ती मुंबय हानी लेखताची श्यामसुंदर करंदर हनीपुरा हें आनी हें कॅन्सल करचे लायक, आनी ताजे टायम जावन गेले आनी ते लँड डेवलप करचें म्हळ्यार तितली इजी ना म्हणून हें कॅन्सल करचे लायक म्हणून हनीपुरा लेखताचे. तेन्ना एक दीस प्रभुपाद कसो करता, मुंबय अहमदाबादाक गेलेलो न्हय, तेन्ना एक विशाखा देवी दासीक मुंबय ती आयिल्ली अहमदाबादाक. तेन्ना तिका आपोवन सांगता तूं इमिडिएट मुंबय वच, मुंबय वचून ह्या लँड मात कसं जालें सोडूक नज, कॅन्सल करूंक नज हें डीड म्हणून सांग, तूं पर्सनली वचून सांग म्हणून प्रभुपाद तिका सांगता. येता कुडले ट्रेन दोन अहमदाबादाकून ट्रेन दोन मुंबय येता हानी हें कॅन्सल कोण जाला हानी हें आमच्यान जायना. कसं म्हळ्यार ह्या लँडा वयर आमी रायट पोसेशन घेवच्याक आमी केलें जाल्यार ह्या नायर मस्त बाद दिवन करता, आमकां कसले लॉचे सपोर्ट येना, हें जायना म्हणून हानी तशी गिरिराज प्रभुपादाक फोन करूक फोन करता, ही हांगा येवन पावता. तेन्ना प्रभुपाद सांगता, तांणी सांगता गिरिराज सांगता आमी हें कॅन्सल केला, आमच्यान जायना हें पुरा एंड जालें म्हणून सांगता. प्रभुपाद सांगता कशी आमी त्या लँड तितले सुलभेर आमी सोडूंक जायना, तुमी आमी शिश्यान केल्लेले चुकी हांव करेक्ट करूंक हांव आलोचन करता आशिल्लो, आमकां दुड्डू मेळ्ळी हें कशी जाता म्हणून प्रभुपाद सांगता. हांकां दिसता हे नायराक प्रभुपाद आणकी हे लँड सोडूंक तयार ना, कसं लाका म्हणून नायराक कळना. कसं म्हळ्यार एक भक्ताले मन भक्ताक मात अर्थ जाता. ताणें नायरान कशी अशीच एक डिलिंग्स करून एक सी कंपनी मोठो डिलिंग करून मागीर ताका कॅन्सल करून मोस केलेले, तशीच हांकांय करता आसतो. ताकेल कसं म्हळ्यार ओन्ली एक मेटिरियल पोसेशन, लँड पोसेशन हांगा प्रभुपाद तशें न्ही. प्रभुपाद कृष्णाक एक मंदीर करता म्हळ्यार प्रभुपाद एक प्रॉमीस आशिल्लें
ते प्रॉमिस करची खातीर प्रभुपाद ह्या लँडा वयरी हे लँडा आशिना हांव ताजी ओनर जावका ताजे म्हाका लँड जावका म्हणून प्रभुपादाल नाशिल्लें प्रभुपादान कसं म्हणल्यार हांव कृष्णाक रास बिहारीक ताका हांव एक मंदीर करता म्हणून प्रॉमिस केला त्या खातीर प्रभुपादक हे लँड जावका म्हणून फायट करता शिवाय लँड पोसेशन म्हाका ओनर जावका मिगे लँड अशें म्हणून ताचेर न्हय आशिल्लें प्रभुपादाले म्हणून ते भक्ताक मात अर्थ करता ताका उनायराक हे विशयी अर्थ जायना प्रभुपादाले दृढ संकल्प कसं जाल्यार ते लँड सोडू जायना हांव रास बिहारीक प्रॉमिस केला ते लँड सोडूकच जायना म्हणून आमगे डिवोटीसाक वंचन कोनू भिवो न्हू मागशीक पेटोवचें साध्य ना प्रभुपाद धड जावन राखता साध्य ना म्हणून तशी प्रभुपाद कसले तूं थ्रेटनिंग करी कसं केलें रे हें सोडूक साध्य ना हें लँड सोडूक साध्य ना म्हणून प्रभुपाद घट्टी राखता प्रभुपाद तशी प्रभुपाद एक्चुअली सांगता कसं म्हळ्यार रे मुंबईचे ते विग्रहाचे एक प्रोटेक्टर म्हळ्यार रक्षक जावन प्रभुपाद एक अन्ना म्हणके काम करता आशिल्ले विग्रहाचे रक्षक तसं नमने काम करता आशिल्ले नेक्टर ऑफ डिवोशन सांगला मग की ಕೆಲವು श्रेष्ठ भक्त कशी राबता अशी म्हळ्यार देवाले रक्षक देवाले एक कमांडो अशी देवाक प्रोटेक्ट करची खातीर तांणी कसं जाल्यार लढाई करूंक तयार आशिल्लींची तशी प्रभुपाद हांगा बिहेव करता कृष्ण सांज चेडूं आसतना काळिंगा सर्प वटू युद्ध करता आसतना तांगेले आनम सकड कितले भिवन आसताची यो मिगेल चेडा कसं नाही जातले मिगेल चेडा कसं जातले म्हणून मिगेल चेडू ते सर्पाले बाला भितर सुतून आसतना तांणी मिगेल चेडाक भंय जातले म्हणून कशी ताका रक्षण करूंक लेखता अशी तशी प्रभुपाद तागेल कृष्णाक रक्षण करूंक हांगा युद्ध करूं तयार जाता केन्नाय चिंत करता कसं म्हळ्यार मिगेल कृष्णाक कसलें वायट जावचें न्हय मिगेल कृष्णाक कसलें वायट जावचें न्हय मिगेल कृष्णाक हांव करेक्ट करूंका चांग कोण पळोवका कृष्णा खातीर लायक भव्य मंदिर करूंका सम पूज जेवका सम नैवेद्य जेवका सम जेवका तशी एक आनम कशी करता तशीच प्रभुपाद कृष्णा खातीर आलोचन करता आशिल्लो म्हणून हांतू सांगताची म्हळ्यार आमी तशी आसका म्हळ्यार हांतू प्रभुपाद एक एग्जाम्पल जावन दिता आसाची प्रभुपाद राधा रास विहारी आनी कृष्ण प्रज्ञा आनंद रक्षणेक राबिल्के घाटी अचल जावन दृढ जावन राबिलो कृष्ण निजांतनु परम रक्षक आमगेल प्रोटेक्टर जाल्यार कृष्णाल महिमा आमी स्प्रेड करचे विशयांत प्रभुपाद कृष्णा कसले तांतू वायट जावचें न्हय कसले हानी जावचें न्हय म्हणून प्रभुपाद एक सेनाधिपतीशी प्रभुपाद फायट करूंक हांगा रेडी जालेलो म्हणून हांतू सांगता आसाची ह्या प्रभुपादाले दृढचित्त निर्भय भंय नातिले हे गूण आमी एडॉप्ट करता म्हणून हांतू देखून हांव सांगच्या इच्छा करता सो आय थिंक 8:30 जाले सो नेक्स्ट सेशन आपण या कशी प्रभुपाद निर्भय जावन सेनाधिपती सेना जावन कशी या नायरा वट्ट फायट करता म्हणून पळया नेक्स्ट सेशनांत हरे कृष्णा